सर मिटिंगेचे ब्रीफ करा ना, तुमची मिटिंग झाली भारतीय जनता पार्टीची मिटिंगेन वेगवेगळे विषय आशिल्ले ते विषय सगळे कार्यकर्त्यांबरोबर फुड्यान दवरल्या। काल आमची कोर कमिटी जाली आणि काल कोर कमिटीन जे विषय आशिल्ले ते विषय सगळे सकले स्तराकडे पर्यंत पावोवपाचो हो एक प्रयत्न आशिल्लो आणि त्या हातूंत भितर कार्यकर्त्यांक तातूंत फुडें सरतलो। सगळ्यात पयलो विषय म्हटल्यार 7 नोव्हेंबर 2025 ह्या दिसा वंदे मातरम ह्या आमच्या राष्ट्रगीताक आमच्या 150 वर्सां पूर्ण जातात आणि हे जे गीत आसा ते संपूर्ण देशभर त्या दिसा 150 वर्साच्या निमतान सगळीकडे वाजतले। पार्टीच्या ऑफिसान, पार्टीच्या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसान आणि त्याचबरोबर प्रत्येक सकले स्तराचेर जी ऑफिसां आसतली आणि आपापले ब्लॉक लेवलाचेर सुद्धा ह्या गिताचें सादरीकरण जातलें आणि पूर्ण गीत वाजयले गेले वतले। त्याचबरोबर सरदार वल्लभभाई पटेलाची ह्या निमतान आमी रॅली आसा युनिटी, त्या रॅलीक सगळ्या कार्यकर्त्यांनी एकठांय जावचे तो एक कार्यक्रम आसा। ताजे नंतर तिसरो जो विषय आशिल्लो तो विषय त्या संदर्भात जो SIR आसा त्या संदर्भांनी कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन केल्लें आसा। ताजे नंतर आनीक जो विषय आशिल्लो तो SIR चो विषय जो आशिल्लो तो विषय पूर्णपणे मार्गदर्शन करपाक आमचे तामिळनाडूचे आमचे पार्टीचे उपाध्यक्ष जे आसात ते अण्णामलाई हे स्वतः हांगा आयिल्ले आणि तांणी कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन केलें आणि त्याच बरोबर येणारे निवडणुको आणि म्हजें घर ह्या संदर्भातल्या मुख्यमंत्र्यांनी कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन केलें। म्हणजे एकूण हे 5 जे विषय आसा ते विषय आमच्या गोंयच्या आणि त्याचबरोबर कार्यकर्त्याच्या मदीं सकयलपर्यंत पर्कुलेट जावपाक कार्यकर्त्यांनी तयार रावचे असो ताचो एक संदेश आशिल्लो।